उंडीर सिवरेज प्रकल्प संदर्भात भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान पत्रकार परिषद घेतली। या परिषदेत तांणी उंडीर वयल्या सिवरेज प्रकल्पाची माहिती दिली। या वेळार थळावे सरपंच रामचंद्र नायक, पंच वांगडी कवळेचे सरपंच राजेश कवळेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि गव्हर्नमेंटान लायसन घेतल्यानंतर सिवरेज कॉर्पोरेशनान हे लायसन काही जे लोक आसा थंयचे त्यांनी चॅलेंज केले डेप्युटी डायरेक्टर कोर्टान, म्हणजे पंचायत कोर्टान, आणि ते हियरिंग सध्या चल्लां। त्या वेळार आमी एक अशें डिसिजन घेतलें, जो पर्यंत पंचायत डायरेक्टर निकाल दिना तो पर्यंत तात्पुरते हे काम स्थगीत करचें। कारण लॉ हे मानपाक जाय, प्रत्येकान मानपाक जाय, पूण काही विघ्न संतोशी लोक थंय आसा तांकां न्हीज पडना। आणि तांणी गोवा गव्हर्नमेंट, सिवरेज कॉर्पोरेशन आणि पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हाजेर तांकां एक कोणी तरी नाडाबुद्धी दिली आणि हाजेर तांणी पिटिशन फायल केलें हायकोर्टान, स्टेटिंग टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। हांव जेन्ना हें म्हाका कळ्ळें तेन्ना सिवरेज कॉर्पोरेशन आणि पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेड फॉर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा ते थंय गेले आणि तांणी टायम मागून घेतलो। खरें म्हणजे त्याच दिसा हे लोक प्रेशरायज करताले की स्टे दी म्हणून। गव्हर्नमेंटान कोर्टान तांकां स्टे दिवना। त्या नंतर 3 दिसांनी हे हियरिंग जालें आणि इमिजिएट कोर्टान डिस्पोज ऑफ केली, स्टेटिंग दॅट बेगिनात बेगीन पंचायतीचे हे मोकळे जावपाक जाय आणि हे करपाक जाय। म्हाका हांची क्यू करची अशी दिसता। एक म्हणजे ह्यांनी 10 जाणां, काही ते 5-6 मनीस ज्या पंचाक आमी पराभव केलो 2 फावटी, त्या पंच थंयचो माजी पंच आणि ताजे बरोबर आशिल्ले काही जे भुरगे आसा ते खंयचे खंय काम करता अशें म्हाका दिसता। गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट, सगळे लायसन्स, सगळे रेग्युलर रेटीज जे करपाक जाय आशिल्ले ते सगळे आमी केल्ले आसा। आणि इतले करून सुद्दां काही भ्रश्ट मनीस हे आमकां कित्या कितें सुकयता। हांव 10 जाणांक उलो मारतां की तांणी हें आयकुचें न्हय। कारण कोर्टान स्पेसिफीक जेन्ना तांणी पंचायत डायरेक्टरा कडेन कंप्लेन केल्या, तो निकाल जायनासतना ते हायकोर्टात वता, हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हेच्या फाटल्यान कितें तरी आसा। गोष्टी खूब आसा, पूण योग्य त्या टायमार हांव तुमचे कडेन येतलो आणि ताका सुतोवाच करतलो।